हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आज हांव ह्या कोकण दुदयापासून एक वेगळी रेसिपी घेवन आयिल्लें आसा। ही रेसिपी एकदम हेल्दी आनी एकदम टेस्टी आसा। आमी चडशी कोकण दुदयेपासून एक तर पायस खाला, हलवो खाला, ना जाल्यार हेल्दी ज्यूस जो आमी सकाळचो उठले त्या बरोबर करून पितात। हे इतलेंच चडशें आमकां कॉमनशें। पण आज हांव एक वेगळी डिश घेवन आयिल्लें आसा। आतां आमी तो कोकण दुदीचो अर्द करून तेजी साली काडून घेतल्यात आनी आतां हांव ह्यो कोकण दुदी किसून घेता। बरो किसून घेवप। ही रेसिपी न्ही तुमकां एकदम अशी आवडटली की कोकण दुदये पासून सुद्दां अशी जाता अशी तुमकां दिसता। कित्याक ही रेसिपी पोटूय भरपाची आसा, ल्हान भुरग्यां खातीर तर अति उत्तम आसा। हो आमी कोकण दुदी आतां पूर्ण किसून घेतिल्लो आसा। वेट लॉसा खातीरय बी हो कोकण दुदी एकदम म्हणजे प्रथम असं म्हणटा पळय न्ही तशें। न्यूट्रिशन बीन चडशे रेकमेंड करतात की हें खायात कोकण दुदी। आतां हांवें तो कोकण दुदी किसला। आतां हांव न्ही ह्या आयदनान गंवाचें पीठ अंदाजे एक 500 ग्राम सुमार अशें हांवें घेतलां। हें गंवाचें पीठ आनी तातूंत न्ही तो आतां हांवें किशिल्लो कोकण दुदी आसा पळय न्ही तो हांव इल्लो इल्लो करून घेतलें। कित्याक पीठ तें कोकण दुदीक रोखडेंच उदक सुट्टा न्ही, पीठ तें पातळ जावपा नाका म्हणून फावो तितलोच कोकण दुदी हांव घेतलें। म्हणून हांवें कोकण दुदीची क्वॉन्टिटी सांगूना कितलो घेतलें तें, जितलो लागता पळय न्ही तितलो। आतां हांवें ही कोथमिरेचो पालो घेतला आनीक हांगा न्ही मिरसांग्यो आनीक लसूण हांवें ग्रायंड करून घेतल्या। म्हणजे मातशें एक दोनदा हें करून घेतल्या। खलबत्त्यान सुद्दां करपा जाता, एक दोनदा अशें फिरोवपाची, पेस्ट करप ना। ती घेतल्या आनी हो वोंवो हो सामको जिरोणेक बी सामको बरो न्ही तोय बीन। आनी हो इल्लोसो खावपाचो सोडा। हो ऑप्शनल, तुमी घेतल्यारय जाता नाय घेतल्यार जाता। कित्याक हो घेतल्यार मातशी जाळी पडटा। हो कोथमिरेचो पिठो, सुकी कोथमिरी आसता पळय न्ही ताजो पिठो। आनी हो मिरसांगेचो पिठो। हो न्ही तिखा लाल म्हणून कलर चड, आनी हो तीख ना म्हणून 1 चमचो घेतला हांवें। हळदी पिठो अर्दो चमचो आनी रुची पुरतें मीठ। आनी न्ही 1-2 चमचे तेल घेवप। आनी हें न्ही आतां आमी कालोवन घेवप, उदक घालप ना इल्लें सुद्दां। म्हणून तें हांवें तें कोकण दुदी पळय तो हें किसलो पळय न्ही तो कुशीन दवरला। म्हणजे ओलेपणाक तो घेवप, पूण उदक एक थेंब हितून वापरप ना। हें पळय आतां हांवें हो मळून घेतला। फावो लागता तितलो हांवें तो कोकण दुदी घेतलो। सगळो म्हाजें सारकें मेजरमेंट सारकें आशिल्लें, कांयच म्हाका अशें दुसरें घेवचें पडलें ना। हांगा हांवें न्ही इडलीचें आयदन घेतलां, तातूंत उदक घातलें पळय, उदक घालून दवरलां गॅसाचेर। आतां हांव न्ही हाजेर तें इडलीचें आयदन दवरता आनी तातूंत हाका न्ही तेल लायता। ही डीश न्ही खाल्ली म्हणटकीर तुमचें पोट भरतलें, जेवणां सारकी। आतां उपवासाच्या दिसांनी बीन आतां श्रावणच चल्ला न्ही म्हणटकीर ही एकदम उत्तम तेजे खातीर। शीत बी करपाची गरज ना। आतां हाताक हांवें मातशें तेल लावन घेतलां, म्हणजे हाताक चिकटोवपाक आनी नाका म्हणून न्ही। हेजे बरें रोल करप।
हे पळय जितली तुमच्यांनी लांब जाता पळय न्ही तितली केल्यार जाता। आतां ते हातीर केल्या म्हणून हे पळय लाटफळ्याचेर बरें जातात, बरें व्हडले करपाक मेळटात। दोनी हातींनी केल्यार तर आनीक जातले व्हडले। हे पळय अशें अशें सगळे करून हांवें घेतल्यात। आतां आमी हेका तेल लायिल्लें न्ही ताजेर ते एक 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 असो मांडून दवरया। एकदम रुचीक अशी डीश आसा, तुमी मुद्दम करून पळयात। हातून सगळें आसा, लसूण आसा, सगळें सगळें म्हणजे वोंवो आसा, म्हणजे एकदम सगळी वस्तू ज्यो हातून गेल्या पळय न्ही सगळ्यो हेल्दी। आतां हें आमी मांडून दवरलां। कलर सुद्दां बरो आयलो पळय, शायन जाता, तेल लायिल्लें न्ही त्या कारणान तें शायनींग जालां बरें। आतां आमी हें धांपून दवरया। एक 20 मिनटां आमी हें उब मारून घेवया। एक 20 मिनटां मारून घेवया। आतां आमची 20 मिनटां जाल्लीं आसात। आतां आमी पळोवया। पळय आतां हें जालें काय ना तें कशें पळोवप? आमी एक टूथपीक घेवया जी वापरून आशिल्ली, हें पळय, आनी ताणें पळोवप ताका तर लागून आयलां जाल्यार तो जावुना अशें। हें पळय आमी कांयच लागुना पळय। आं आतां आमी हें धांपून दवरया आनी थंड जावपाक दिवया। हें आतां आमी गॅस बंद केला आनी आतां हें थंड जालें। हें पळय हें थंड जालें, थंड जातरीत हें पळय हें आतां आमी काडून घेवया। आतां आमी हें न्ही अशें बारीक अशें हेजें न्ही कट करया, बारीक अशें। अशें गरमच आसा न्ही तें, एकदमूय बी थंड जावुना न्ही। हें पळय आमी सगळें आतां हें पळय बारीक बारीक जाळी पडल्यात पळयात। कित्याक ते इल्लो सोडो घातिल्लो न्ही तेजे त्यो। हें पळय अश्योय बी ह्यो खावपाक मेळटात, ह्यो अश्योय बी सामकी टेस्टी लागतात। पूण मातशें आमी न्ही ताका तडका दिवया, म्हणजे मातशी फोडणी घालया, ते आनीक सुंदर लागतल्यो। ह्यो न्ही 3 पद्दतीन खावपाक मेळटा। आतां केल्यात पळय न्ही तश्योय बी त्यो डायरेक्ट खावपाक मेळटात, की त्याच्या बरोबर वडयो अश्यो, आनी मातशें आतां तव्यार त्यो फोडणेकूय घालून तश्योय खावपाक मेळटात। आनी तिसरी पद्दत हांव मागीर सांगतलें। करबेल आनी सगळें घालां हांवें। राई जिरा म्हणजे सासवां जिरो, हींग आनी करबेल, आनी हे न्ही तीळ। हे तीळ न्ही डेकोरेशनूय बी जाता आनी दिसताय सुंदर आनी रुचीकूय तितलेंच हे एकदम पौश्टीक। आनी आतां आमी तें सगळें गट्टे हातून घालून घेवया। आतां तिळां भितर हे आतां आमी सगळे गट्टे घालून घेवया। आनी हें मातशें आतां वयर सकयल करया।
जालें आमचे आतां हे कोकण दुदीचे वडयो म्हणात कितें म्हणा हितून इल्लोसो लास्टात आमी कोथमिरेचो पालो आनी इल्लेशें रुची पुरतें मीठ आमी पयलीं घातलां, त्या खातीर तुमी अंदाजानच घेयात आनी इल्लोसो कोथमिरेचो पालो. जशी आमी अळू वडी बीन करतात पळय न्ही तशेंच सुंदर म्हणजे सुंदर लागतात. एकदां तरी तुमी नक्कीच करून पळयात हे. हे बरें एक 2-4 मिनटां बरें परतून घेवप. जितली परतीत पळय न्ही तितली शायनींग येतली पळय. चला तर आतां आमी हे सर्व करूया. हे पळय ही रेसिपी तुमकां कशी लागली ती तुमी म्हाका कळयात आनी म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करात. आनी न्ही ही आतां हांवें सांगून आशिल्लें की ही ताकाची कडये बरोबरूय बीन खावपाक शकता. ताकाची कडये बरोबर आनी प्लेटीन अशी मांडून घेवप आनी वयल्यान तेजेर ताका कडी घालप आनी ती बुडोवन ती चमच्यान खावप. अशी बी सुंदर लागता. चला तर परत मेळुया अशीच एक ट्विस्ट घेवन, वेगळी अशी रेसिपी घेवन. तोपर्यंत देव बरें करूं आनी ही रेसिपी तुमी मुजरत करून पळयात. थँक्यू.